हरिकांत गजसु महिमा तुझ ग्लाब गजस वंदन गजस वैभव तुझ रदांत गजस नमांत गज प्रणाम तुका उगलिस्तान तुका जय जय गजस उत्साह तुझ सलाम Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glorify and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, 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 Jesus. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord. हरिकांत गजसु महिमा तुझ ग्लाब गजस वंदन तुका जज वैभव तुझ रदांत गज नमांत गज प्रणाम तुका उगलिस्तान तुका जय जय गज उत्साह तुझ सलाम Jesus, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हरिकांत गजस महिमा तुझ ग्लाब तुझ वंदन तुझ वैभव तुझ रदांत तुझ नमान तुझ प्रणाम तुझ उगलिस्तान तुझ जेजू जय जय तुका जेजू सक्कड मिळून देवाक एक गरीब वर अर्गांदिया हो दीस सगळं देवान आमकां फाव केल्या खातीर आमच्या जिवितांत आयचे दिसांत आनी गेल्ल्या आशिर्वादा खातीर बेसांवा खातीर आमी काळजांत हांव तुका अर्गां दिता समिया जेजू ह्या वेळार समिया जेच्या वेळार परत आमकां सांगात मेळचे एक भाग फाव केल्या खातीर जेजू ह्या ऑनलायन यूट्यूब चॅनला मार्फत समियांचे एकामेका खातीर मागोवंक एकामेका खातीर बापा आमचें कितें कितें तुजे विशयान मोग आसा तो सगळो दाखोवंक ह्या वेळार आमकां सांगात हाडलां जेजू परत बाबा सगळ्यांचे तुजे पवित्र अमलेकराक दोंगांनी घेता जेजू म्हजेरी तुज्या अमलेकराक दोंगांनी घेता ज्या अमलेक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर परिशुद्ध कर जेजू हालेलुया. थँक्यू जीजस, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरीफाय एंड मायटी गॉड, हालेलुया. वर्शिप लॉर्ड जीजस, जीजस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. तर सकट यायचे सजा मागण्याक आमी तयार जावया आणि देवा सादारण कृपा मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता ते संवसारांत जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आंब बक्षिता तशी आमची बदकां मगोस आनी आमकां ताळणेन पडव दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमिती जे सांगता श्रेयम तेर तूं सदैव आनी सदैव पाळजे कशें जेजू भगवंती मरे देवाच्यो माफिया खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां समेस्तांक व्हरतो स्वागत मागता. आज प्रत्येक जावन ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसा. भाग्यवंत हप्तो आमी आचरण करूंक मुखार चलता आसतना आज आमचे मदें प्रेज एंड वर्शीप करूंक म्युजिशियन आनी कोणी आज नात देखून आज पोर आमी सगळे 1.5 घंटो प्रेज एंड वर्शीप ते केल्ले देवाचे उतार परचे दिसा दिवना देखून आज देवाचे उतार थोडो वेळ नियाळ करया आनी प्रत्येक जावन आमकां ह्या करेजमाच्या निमाण्या हप्त्यांत भाग्यवंत हप्त्यांत आमी कशें देवाचे अभिशेक जोडकान घेवचे. अभिशेक म्हळ्यार कितें जायत्या जाणांक आज आमकां आयकूंक मेळटा आमकां देवाचो अनुभव मेळना म्हणून मागणें करूंक जाता मागणें करता आमी पूण तो देवाचो अनुभव पवित्र आत्म्याचो अनुभव जेजूचो अनुभव आमकां भोगूंक ते मेळना म्हणून देखून हाका जाय जे अभिशेक म्हळ्यार कितें अभिशेक म्हळ्यार एनॉयंटींग म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत आमी थोडो वेळ आज देवाचे उतार आमी नियाळया. देखून तुमकां समेस्तांक हे देवाचे उतार आमी आयकया खंडीत जावन आमच्या जिवितांत म्हाका आनी तुमकां सगळ्यांक बऱ्याक पडटलें आनी खंडीत जावन देव आमकां देवाचे उतार आयकतना जायत्या जाणांक बरें करतलो. आज जायत्यांची पिडा शिडा गूण करतलो कित्याक देवाच्या उतराचे की व्हरती एक सक्ते बंद दुसरें खंयचेंय ना. कित्याक देवाचें उतर आमकां सुडका दिता. देवाचें उतार आमचे पिडा शिडा गूण करता. देवाचें उतार आमचें निरासपण काडून उडयता. देवाचें उतार आमकां सर वायटांत हांव राखता सांबाळटा.
देखून हे देवाचे उतार एक विशिष्टार ऐकूनच्या की आम्ही फुडें सनी एक गरीबोर देवाक आमी अर्घां दिवया. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी फॉर मायटी गॉड. हालेलुया. सकट सांगता मेळून अर्घां दिवया. हालेलुया. अर्घां तुका जेजू महिमा तुका जेजू ग्लाव तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू रदान तुका जेजू नमान तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू अगोळिस्तांव तुका जय जय तुका जेजू जान तुका जेजू सिलो म्हणजे थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी फॉर मायटी गॉड. हालेलुया. अरदान तुका बापा अरदान तुका जेजू अरदान तुका पवित्र आत्मा महिमा तुका बापा महिमा तुका जेजू महिमा तुका पवित्र आत्मा अगलाब तुका बापा अगलाब तुका जेजू अगलाब तुका पवित्र आत्मा जय जय तुका बाबा जय जय तुका जेजू जय जय तुका पवित्र आत्मा उज्जान तुका बाबा उज्जान तुका उज्जान तुका पवित्र आत्मा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्रिएक देवाक अरदान सावदी घडयेन घडी सर पदवी मान महिमा धार तुज्या पवित्र आत्म्याक आम्हा सर्वांचेर ह्या मागण्याक ह्या वेळार जॉइन जाल्या समेस्तांचेर तुज्या पवित्र आत्मा देवून येवं दी. हर एकल्यांची मनां उजवाडाय कालसां सगळी उजवाडाय सुमे तुजे उतार उदंड मपान आमचे थंय बरोवन आसूं दी. जे उतार आमच्या मतीन कसों दी आमच्या कालसांत रिगोवन दी आनी समी जेजू आमकां उतार आयकतना संपूर्ण तरान सहन एकल्याक आमकां तूं आज अभिषेक कर जेजू मागता. तुजी दैवीक सकत आमचे थंय वाळून येवं दी म्हणून मागता ह्या वेळार. हालेलुया 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 हालेलुया. हीरा बाबरे खलबरे शंदर बरे करबलर कल जीजा जीजा जीजा. हालेलुया 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 हालेलुया. जीजा 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 देवा कर गांधीविया. हालेलुया. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तर अभिषेक म्हळ्यार कितें ह्या विशयेंत आज देवाच्या उतार आमी समजून काण घेवया. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तक 10 अध्याय 30 आनी 8 वाक्यां. Acts chapter 10 verse 38. Acts chapter 10 verse 38. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो. जेजूक कशें देवान पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयें ती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत गेलो आनी देवसाराच्या पदवेकाल आसलेल्यांक बरी करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगत आसलो. अभिषेक म्हळ्यार कशें जेजूक अभिषेक केलें सर्वेस्पर देवान पवित्र आत्म्यान कशें ताका मागलो आनी कशी ताका पदवी मेळ्ळी आनी ताचे उपरांत कशें ताणें देवसार धांवडायलें कशें पिडेस्तांक बरें केलें आनी ते देवाचे उतार सांगता तो बरें करीत गेलो. ताका कांय ऑपोजिशन आसलें इतलें गे. आज आमकां इल्लेशें ऑपोजिशन मेळटना आमी कालें करता आबा तें नाकात नाका म्हणून बेजार आहे खंयतरी बरें सोडून सोडटा थोडीं कामां आमी बरीं कामां करची जावं आमच्या फिरगेचेंत जावं आमच्या वाड्यांनी आमच्या कुटुंबांत आमकां बरीं कामां करूंक जातात पूण ऑपोजिशन मस्त मेळटा तें सोडून नजो. अभिषेक म्हळ्यार कितें बरें करीत वचचें कशें जेजू पवित्र आत्म्यान देवान मागलो आनी पदवी दिली आनी त्या पदवेकाल ताणें देवसार धांवडायलें पिडेस्तांक गूण केलें आनी देवाचे उतार सांगता तो बरें करीत गेलो. कित्याक म्हळ्यार अभिषेक म्हळ्यार देवान म्हजे सांगता आनी तुजे सांगता जिवोवचें म्हजे सांगता आनी तुजे सांगता जिवोवचें. देखून आमी अभिषेक केदाळ जावचें. आतां ह्या जगांक पुराप स्पेशल मागणी आसा. खंयच्याय धार्मीक भयण्यांक तांकां एक स्पेशल मागणी आसा. आमकां लायकांक आमकां मागणी पवित्र आत्म्याचे केन्ना पवित्र स्नान आमी घेता पळय तित आमची मागणी थंयत आमकां अभिषेक करतात आनी ते अभिषेकांत 3 संगती आमकां थंय ह्या जग सांगता. एक आमकां राय जावन मागतात एक प्रवादी जावन मागतात आनी आमी एक प्रत्येक जाण संवसारांत जियेचे जाल्यार एक देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरलेले मनीस जायचे. देखून आमकां ती मागणी मेळटा आनी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत उदंड मापान भरचे खातीर भरून आसचे खातीर पवित्र आत्म्याची मागणी म्हळ्यार आमकां क्रिस्मा वेळार पवित्र आत्म्याची मागणी परत कित्याक आमकां जानवाय मेळ्ळ्या उपरांत सदांन 16 वर्सां उपरांत 18 वर्सां उपरांत जानवाय मेळ्ळ्या उपरांत पवित्र आत्म्याची मागणी परतेक मेळटा आमकां. तें जावन आसा क्रिस्मा आमचो आनी हें पुरो अभिषेक. देखून आमी कालें करता आमच्या जिवितांत आमचें तें पवित्र आत्मा आसा अभिषेक आमकां जाला पूण ते आमी आमच्या जिवितांत कार्यागत करिना एक्टिवेट करिना. ते जाणां मात्र हे आमकां कितें ड्रायनेस भोगचें आमच्या जिवितांत त्या पवित्र आत्म्याचें उणेपण आमच्या जिवितांत भोगचें. देखून आज आमी जेजूक पळय कशें देवान पवित्र आत्म्यान मागलो ताका पदवी दिली आनी ह्या संवसाराक धाडलो आनी ताणें बरें करीत गेलो. तशें ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका आमी अभिषेक मेळ्ळेले आमकां मागणी मेळ्ळ्या आमकां अभिषेक केला. देखून आमी ह्या संवसारांत बरें करीत वचोंक आसा
हर एकल्यान आमी बरें करून आमकां ऑपोजिशन मेळटा म्हणून आमी सोडून सरचें न्ही. कित्याक सैतानाक जाय तुवें तें बरें करचें कामां सोडून सोडिचें. सैतानाक इतल्यान जाय. कित्याक म्हळ्यार तुवें करचें बरेंपण, तुवें करचें बरीं कामां सैतानाक विरोध देखून तो कालें करता, तुका ऑपोजिशन दिता, तुका इन्सल्ट करता, तुका 4 जाणां भितर इन्सल्ट करता. तें जाल्यार आमी तें सोडून सोडचें काम आमचें न्ही, सोडून सोडनचो. तीं कामां आमी बरें करीत वचचें म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. लूकाचो वांजेल आमकां सांगता 6 अध्याय 19 वाक्य. लूक चॅप्टर 6 वर्स 19 सांगता, जेजू तावन दैवीक सक्त भायर सरन समेस्तांक गूण करताली देखून तो लोकां जमा ताका आपडूंक म्हणून उडयतालो. जेजू तावन दैवीक सक्त भायर सरन समेस्तांक गूण करताली देखून तो लोकां जमा ताका आपडूंक म्हणून उडयतालो. जेजूची आतांय सकत वळती आसा आमकां. कित्याक जाल्यार आमी अभिशेकान मागता, एनॉयंटिंगान आसून आमी मागता, खंय एक मागणें कॅन्डिडेट करता जाल्यार थंय पवित्र आत्मा वळटा आनी त्या सक्रामेंतान जेजूची दैवीक सकत गूण करची सकत जायत्या लोकांक गूण करता. जायत्या लोक आमी ह्या आमच्या गरिजमांत मस्त रितीर दिल्या. आमी हर एक कडेन पळयता ह्या वर्सा जानेवारी 1 तारीख येता खंय तूं मागणें कॅन्डिडेट करता, खंय तूं मागण्याक एटेंड जाताय, थंय पवित्र आत्म्याची सकत वाळटा. थंय पिडेस्त पुरो गूण जातात. कल भिरंकूळ पिडेस्त गूण जातात. आमी पळयले कितल्यो रितीर आमी दिल्ल्या वेळार हर एका रितीरेन तें आराधना करता आसतना पिडेस्त पुरो बरें जावचें. इवन पॅरलायज जाल्ल्या लोकांक व्हीलचॅरार आनयले उठून वेचें. हें पुरो कितलें अजाप आनी अद्भुतां. प्रत्येक जावन आमी पोर पळयलें. पोर शेनवार आनी आयतार आमी मैसूरा कडेन रितीरे गेल्ल्या आनी थंय शेनवारा दीस मीस जावन आराधनान थंय एक मरियमाचें श्रायन आसा. थंय एक पवित्र जागो आनी मस्त लोक थंय मागण्याक येता. आनी थंय त्या मंदिरांत थंय सक्रामेंत दवरून मागणें करतना लोक थंय 4 आंगालुणांतलीं ल्हानशें चप्पल म्हळ्यार एक 200 लोकांक रावयेत उबे रावचे जाल्यार. 4 आंगाल्यार जायना. थंय तितलो लोक म्हळ्यार एक 300 लोक चिडून रावलो. सक्रामेंतांत आराधना करतना इतली दैवीक सकत जेजूची गूण करची सकत थंय वाडली की काही एक मुक्काल वर आमी हिलींग सर्वीस चलोवन गेले. जेजून आपटलें जायते लोकांक, साक्षी उठोवन आयले. तसली परिस्थिती थंय घडली. म्हळ्यार सगळें म्हाका एक समजणी मेळ्ळी. म्हळ्यार तें एक बेतसादा तोळें जालें बरें जालें. अजाप आनी अद्भुतां थंय जालीं परच्या शेनवारा. इवन कालच्या दिसा निमाण्या दिसा रातीचो आख्खिरो दीस जायत्या लोकांक बरेंपण जालें. जायते लोक साक्ष दिवंक लागले. कित्याक जेजूची सकत त्या दाळांचे मात्र न्ही, आतांय जेजूची जिवंतपणाची सकत उणी जावना, चडल्या ती. कित्याक हे कितलें पळय ह्या संवसाराक खोटेपण चडटा तितलें ताचेगे चड धमाशान देवाची काकूळ तांणी करपा चडटा. देखून अभिशेक म्हळ्यार आतां हो काळ तुमकां बेस्ट काळ. ह्या निमाणो हप्तो तुमी जाता तितलें अभिशेक जेजूचें जोडकान घेत, एनॉयंटींग जोडकान घेत. तितली बळवंत सकत ह्या हप्त्यांत व्हडसो हप्तो हो. देखून चड आनी चड मागण्यांत रावा. ह्या हप्त्यान चड आनी चड देवाचें उतार वाचा, चड आनी चड आराधनाक वचा. कोणी घरांनी रावना, जाता तितलें तुमी वचा आनी ही कृपा जोडकान घ्या, अभिशेक जोडकान घ्या. ह्या हप्त्यान हो हप्तो, हो निमाणो हप्तो चड आनी चड देवाची कृपा आनी काकूळ जोडकान घेवचो हप्तो जावन आसा. देखून जेजूक पळय लोक चिडीतलो म्हळ्यार गूण जायचे म्हणून. पूण कोण भावार्थ आसा पळय तांकां बरेंपण जातालें. भावार्थ आसलेल्यांक मात्र जेजून गूण केलें, ताजी पदकां बक्षिली. पळय 2 मस्त संगती आसात. पयलें जेजू कालें करता, एकल्या मनशाक गूण करीचें जाल्यार पयलें ताची पदकां बक्षिता आनी ताका गूण करता, बरेंपण करता ताका. देखून देवाची सकत ती जावन आसा. रोमाक बरयलें पत्र सांगता 1 अध्याय 3 वाक्य, ताच्याच पुतो आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ता विशयांतली रक्ता मासा प्रमाणे तो दाविदाच्या संततेचो. रक्ता मासा प्रमाणे तो ह्या संवसारांत आयलो आनी दाविदाच्या संततेन तो जल्मलो. देवाचें उतरच सांगता आनी तांत्यान जल्मलो जेजू क्रिस्त आमचे बरीत. कितें ताच्यान खंयचेय संवसारांत आसतना ताणें देवपण लोकांक दाखोवना, मनशापण मात्र ताणें दाखयलें. आनी त्या मनशापणान ताका कस सगळें आमच्या गतीन तो जियेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. जाल्यार पाताक एक सुन्न आमी पातकान पडटा तितल्यान आमच्या कुडीच्यो ओडण्यो, संवसाराच्यो ओडण्यो आनी दोळ्यांचे पुसलावणी आनी कुडीच्यो थोड्यो बुलोवण्यो
हे सगळें आमकां पातकाक ओडटा. जाल्यार हाचे तावन पयस रावूंक हो आमकां करिस्माचो काळ दिल्लो. 40 दीस आमी भगवंतपणान जिवंक, पवित्रपणान जिवंक, देवाची कृपा जोडूंक आनी देवाचे अभिशेक जोडूंक हे दीस जावन आसात. देखून आमकां ह्या प्राजितेच्या काळार बरें करण्याक निमाणे हप्त्यांत आमी देवाचें उतर आयकून अभिशेक आमी जोडकान घेवया, एनॉयंटींग आमी जोडकान घेवया. जुआंवचो वंजल सांगता 3रो अध्याय 3रे वाक्य, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 3. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतत हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांगचें ना. म्हळ्यार परत्यान जल्मल्या करीत. हे निकोदेमा सांगची उतरां. निकोदेम एक इस्रायलांत व्हडलो शिकोंदार आनी ताका जेजू म्हणटा तुवें परत्यान जल्मचें. म्हळ्यार आमी आमचे ते बौतिस्माचे ओतकान घेवन तातूंत रावल्यार पावना. आमी परत्याक अभिशेक जोडकान घेत जाल्यार परत आमी देवा सरसीन येजे, आमच्या पातकांचे भोगसाणे मागचे, ताचे सांगता बसचे, आराधन आमी करीचे, ताची स्तुती करीचे, ताका ताचें उतर आयकचे, ताचें उतर वाचीचे, मिनत करीचे. आमकां कितेंच मिनत करूंक नासतना आमी अभिशेक जोडचे म्हळ्यार जायना. ते तशें जायना. आमकां आमची जिणी तितली समर्पीत जिणी न्हय. ह्या जाका बरी, ह्या धार्मिकां बरी समर्पीत जिणी आमची न्हय. आमी संवसारी जिणी जियोवचे, कुटुंबाचें जिवीत जियोवचें. आमी देखून आमी अभिशेक जोडकान घेत जाल्यार आमी मागण्यांत बसचें, आराधन आमी सक्रामेंता मुखार बसचें. आमी घंटे गटले बसून तें अभिशेक जोडकान घेवचें, काकुळत जोडकान घेवचें, कृपा जोडकान घेवचें. आमी देखून हो निमाणो हप्तो आमकां हे भगवंत हप्तो सगळें आमकां बरें करून दी. हे सगळ्या हप्त्यांत आमी चड आनी चड देवाच्या उतराक प्रत्येक जावन आमचो जागो दिवया. आमचो देवाचें उतर आमी वाचया, देवाच्या उतराचो नियाळ करया, मागण्यांत बसया. थोडो वेळ तरी दिसाक 1 घंटो 1-2 घंटे तरी मागण्याक दिवया ह्या हप्त्यांत. ते जाल्यार आमकां खंडीत जावन बरेंपण जातलें. जुआंवचो वंजल आमकां सांगता 3रो अध्याय 8वें वाक्य, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8 सांगता, वारें आपल्या खुशी आसा थंय वळटा आनी ताचो आवाज मात्र तुका आयकता. तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंय सर वेता तें तूं नेनाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्या हर एकल्याक अशेंत करता. हे निकोदेमाक दिल्ली एक शिकोवण जेजून. पवित्र आत्म्याक भरलेल्या मनशाक तूं खंय वेताय, तुका देव खंय व्हरता आनी खंयचे कडेन आपोवन व्हरता तुका कळना. तुवें तयार आसचें, तुवें तयाराचें, तुजें समर्पण थंय मसर जायचें. जेजू तूं म्हाका खंय धाडटाय थंय वचोंक हांव तयार. तुजी शिकून कालें आसा ती करूंक हांव तयार. आमचें एज्युकेशन, आमची जानवाय आनी संवसाराचें शिकप हें पुरो खंयचेंय देवाक गरज ना. देव तुका खंडीत जावन तुका अभिशेक दिता आसतना, एनॉयंटींग तुका दिता आसतना, त्या पवित्र आत्म्याची मागणी तुका करतना तुजे थंय देवलेलो तो पवित्र आत्मो तुका तो ससनाच्या जिविताक व्हरून पावयता, संवसारांत बरेंपण करूंक तुका शिकयता आनी सगळीं देवाचीं कामां ह्या संवसारांत कितें तुवें करूंक जाय आसलीं तें तुजे तावन करयता. देखून आमी चिंतचें घालें, आमी सांगलें बरें देवान चलयचें म्हणून आमची पुरा मागणी, आमची पुरा नोवेणां तशेंच आमी सांगलें बरें देवान चलयचें, तशें जायना. देवान सांगलेलें बरें हांवें चलयचें. देवाक आमी बदलूंक जायना. कित्याक देवाचें स्वरूप आमच्यान बदलूंक जायना. आमच्या मागण्या वरवीं देवाक बदलूंक जायना. देव आमकां बदलिता आनी आमी देवाचें सांगता आसल्यार तो आमकां ताच्या प्रत्येक जावन कामांत आमकां वांटेली करता. देखून अभिशेक म्हळ्यार कितें, देवा सांगता जियोवचें तें अभिशेक जावन आसा. देवा सांगता जियोवचें, संवसारा खातीर जियोवचें न्ही, ह्या तुज्या वैयक्तीक गरजां खातीर जियोवचें न्ही, देवा खातीर जियोवचें. देवा खातीर जियेत आसतना देव तुका ह्या संवसारांत कितें जाय, तुज्या कुटुंबाक कितें जाय, तुज्या जिवितांत कितें जाय, तुज्या समाजान तुका कितें जाय तें सगळें तुका प्रोवायड करता, सगळें देव तुका दिता. देखून तुका खंय आपोवन व्हरता, खंय करता, खंय तुवें तयार आसचें. तयार आसल्यार खंडीत देव तुका तुज्या जिवितांत बरेंपण करूंक आपोवणें दिता आनी तो तुका चलयता. देखून आमचीं चिन्नां तशीं जायचें. देखून लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 सांगता, लुकाचो वांजेल 20 अध्याय 40 वाक्य आमकां देवाचें उतर अशें सांगता, म्हज्या बापायन बासायलेलें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो. कितें बापान जेजूक दिलां तें देणें जेजू म्हाका आनी तुका दिता. तो जेजू कडेन तें 2 काणयां तो वांटून दिता, हर एकल्यांक दिता. पळया, एक मिसाक येताना ते 1000 लोक 2000 लोक आसता. एकच पटी सगळ्यांच्या काळजांत जेजू येता न्ही तो.
तुज्या काळजांत येवन म्हज्या काळजांत येनासतना रावताय तो सगळ्यांच्या काळजांत तूं पवित्र तो कुमगार कान घेताय जाल्यार एवकरिस्तान तूं वांठेली जाताय जाल्यार तुजें थंय जेजू येता न्हय. तर संवसारांत कितले की लाखांनी मिसांगात कितले की लाखांनी लोक वचून कोरडांनी लोक वचून जेजूक स्विकार करता. एकच पटी सगळ्यांक जेजू मेळटा. देखून देवाचें उतर सांगता लुकास एवांजेलांत म्हज्या बापान म्हाका कितें बासायलां बळे तें देणे हांव तुमचेर पाठयतलो. म्हळ्यार जशें देवान जेजूक अभिशेक केलो तशें जेजू म्हाका आनी तुका अभिशेक करता. ताच्या अपोस्तलांक ताणें अभिशेक कशें केलें म्हळ्यार एनॉयंटींग केलें, तांचेर माथ्यार हात दवरले आनी ताका धाडलें वसा दोग जण वसा आनी सुवार्ता परगट करा आनी देंवसार धांवडया पिडेस्तांक गूण करा मेल्ल्यांक जिवंत उठया आनी सगळें अपोस्तलांनी करून दाखयलें, सगळें केलें. मागीर पाटी आयले ते पाटी येवन कितले संतोशान आयले. जेजूच्या नांवान देंवसार सयत म्हाका तुज्या नांवान आमी मागता देंवसार सयत पळय आमकां आयकतात कितले संतोश. जेजू सांगता देंवसार तुमकां आयकतात म्हणून तुमी संतोश पावनात कित्याक ताच्या की वर्तें तुमचें नांव सर्गींच्या राजान बरोवन दवरलां त्या खातीर संतोश पावा. आनी वय खंडीत जावन आमी देवाचे सेवा करता जाल्यार देवाच्या संगत आमी जियेता जाल्यार त्या अभिशेकांत आमी रावता जाल्यार आमी खंडीत जावन देवा सांगात. मस्त जाणां कितें जाता एक रेतीरे गेलो एक मागण्याक गेलो ताका एनॉयंटींग मेळटा रिसीव करतात. पूण थोड्याच दिसांनी कालें करतात ह्या संवसाराच्या आशा आकांक्षेक लबदून कुडीच्या ओडण्यांक संपडून त्या एनॉयंटींग तांणी होगडयतात. प्रत्येक झिरो जातात. प्रत्येक तांणी खंय म्हणी रेतीरेक वचचे प्रत्येक अभिशेक ना प्रत्येक तशें जायना. आमी एक पटी अभिशेक मेळ्ळेले ते आमी होगडावन होगडायल्यार प्रत्येक तें कान घेवंक कितले कश्ट आसात. ते अभिशेक मेळोवन तुवें कितले दीस आनी रात रोडोवन मागचें पडत. तेन्ना ते अभिशेक कांय मेळटा जाल्यार तुका पयलें दिल्लें अभिशेक तें तुका फाटीं मेळना. मस्त पटी अशें घडटा. देखून आमी वायट कामां सोडून सोडिचें आनी आमचें जिवीत परिवर्तन जायचें. तेदळ आमी अभिशेक आमकां मेळ्ळें तें एनॉयंटींग आमकां मेळ्ळें आमी होगडयना तें सगळें आमचें तें आमी दोन काण घेवंक जाता तें लूज जायना. देखून देवाचें उतर सांगता सामुएलाचें पयलें पुस्तक 10 अध्याय 6 ते 9 वाक्यां 1 Samuel chapter 10 verse 6 to 9. तेन्ना सर्वेस्पराचो आत्मो तुजेर येतलो. पळया अभिशेक म्हळ्यार कितें सर्वेस्पराचो आत्मो तुजेर आनी म्हजेर येतलो आनी तुंय ताचे सवें प्रवादपणाच्या आवेशान भरोवन एक दुसरोच मनीस जातलो. पवित्र आत्मा जेन्ना आमकां अभिशेक करता ह्या पवित्र आत्मा केन्ना म्हजेर आनी तुजेर देवण येता हांव आनी तूं एक दुसरोच मनीस पयलींचे व्यक्तित्व ना आमचे कडेन नवें जाता आनी ह्यो खुणा घडुल्ल्यो पळयल्या उपरांत तुका बरें दिसता तें कर. पळया जेन्ना तुका अभिशेक मेळ्ळें जेन्ना तुका एनॉयंटींग मेळ्ळें ज्या रेतीरेक वचून ज्या मागण्याक वचून थंय तुका अभिशेक मेळ्ळें त्या जाल्यार तुका कितें बरें दिसता तें करूंक वच. पाड करनाका पूण बरें दिसता तें कर म्हणटा. कित्याक देव तुजे सवें आसा. अभिशेक म्हळ्यार इतल्यांत देवान तुजे सांगता रावचें देवान तुज्या जिवितांत येवचें हेंच अभिशेक. थोड्यांक म्हळ्यार अभिशेक म्हळ्यार पडल्यार मात्र अभिशेक गय तशें ना. थोड्यांक ते तले संगती घडतात थोड्यांच्या जिवितांत म्हळ्यार सगळ्यांक कितें तले अभिशेक सगळ्यांक कितलेक अभिशेक मस्त टायपाचे अभिशेक. थोड्यांक उदक आयसाचें उदक पडलें बरी जाता थोड्यांक उजवो पडले बरी जाता थोड्यांक करंट शॉक मारले बरी जाता थोड्यांक हात पांय बरो कांपो सुरतात थोडीं पडटात आनी मस्त टायपार ती जी सखत कितली आसा. पवित्र देवन येता वय तुजें थंय अभिशेक करता पूण तुवें कितलें पयलेंत तुवें घट जाल्यार मात्र देवाच्या उतरांत थरोवली तूं देवाच्या उतरांत आसल्यार मात्र तें एनॉयंटींग तुका कान घेवंक सकत मेळटा. जर तुजे कडेन एनॉयंटींग कान घेवंक सकत ना ताचे की सर तुका एनॉयंटींग मेळ्ळें जाल्यार ते तळे ओल्यो संगती पुरा घडतात. देखून आमी पयलेंत जर एनॉयंटींग म्हाका रिसीव करूंक आसा पयलेंत तुवें तुज्या मागण्यान बसचें देवाचें उतर वाचचें आराधन तुवें करीचें ते जाल्यार तुकाच तुवें तयार करीचें आनी ती सकत तुजे थंय देवण येता. देखून तुजे सवें आसा आनी आतां म्हज्या की पयलें सर देवण गिलगताक वच उपरांत होम बलियो आनी शांती बलियो भेटोवन हांव सकला देवण तुजेशी येतलो. त्या 7 दिसां पर्यंत हांव तुजेशी येसर तुवें रावूंक जाय.
तुवें कितें करूंक जाय म्हणून हांव तुका तवळ सांगतलो. आनी साऊल सामुएला सरसीन वचून गुंतस देवान ताचें काळीज बदलिलें. पळया, एक साऊल आनी सामुएलान वचून साऊलाक अभिशेक करचे, रायाचे अभिशेक ताका. पळया, जेन्ना सामुएलान तेलाची बरणी खान घेवन त्या साऊलाच्या माथ्यार वचून माकून ताका जेन्ना अभिशेक केलो, तक्षण साऊलाचें काळीज बदललें. जेन्ना अभिशेक जाता, दुसरी संगत आमच्या जिवितांत करचें, आमचें काळीज बदलता. आमच्या काळजांत पयलीं आसलो तो राग, मसूर, हागे, जिद्द, स्वार्थ तें पुरो चलता, बसमून वता तें. आमचें काळीज बदलता संपूर्ण. आमचें काळीज मोगाचें, काकुळतीचें, बरवशाचें, भावार्थाचें जाता, बदलता काळीज. जें अभिशेक तशें पळया, साऊल रायाचें काळीज बदलें. त्या दिसा तो सर्व कुशालायेन तो ताच्या जिवितांत मुखार सरलो म्हणटा. सामुएलाचें पयल्या पुस्तकांत त्या 16 अध्याय 13 वाक्य सांगता. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 16 वर्स 39 सांगता, सामुएलान तेलाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें माकलो आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो. हें दाविदाक अभिशेक करतना पळय, दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे कडेन रावलो. अभिशेक म्हळ्यार जेन्ना सामुएलान दाविदाक मागलो तांच्या भावा मदें, ते दाळा पवित्र आत्मा दाविदाचेर देवून आयलो. ताच्या पयलीं तो पवित्र आत्मा साऊलाचेर आसलो. जेन्ना साऊलाक अभिशेक करतना साऊलाचेर देवून आयिल्लो पवित्र आत्मा. जेन्ना साऊलान देवा विरोध पाता केलें, देवाचेर दुबाव जालो, देवा कडेन इसार नासतना गडीकारा कडच्यान बलमे पळोवच्या कडेन वचून इतलो लोक म्हजे मुखार झुजोंक आयलो, हांव जिखी म्हणून इसारूंक गेलो, देवाक राग येलो. तसो पवित्र आत्मा काडलो ताचे कडेन आनी एक खोटो आत्मा साऊलाक दुसूंक लागलो. आनी जेन्ना हो दावीद ते किन्नरी वाजोवन देवाची स्तुती करतना साऊला तें आसलेलो खोटो आत्मा ताका सोडून वेतालो. पळय, स्तुती कितली सकत आसा. स्तुती करता आसतना कल एंड डेलिव्हरन्स जाता, देवचाराची पदवी सगळी नाश जाता. पयर आमी थंय स्तुती करता आसतना कितल्या लोकांचे ते बंदपास सगळे तुटून पडले. एक दर्शन समयान म्हाका दाखयलें, सगळे सांकळींनी बांदून घाल्ले लोक देवाची स्तुती करतना त्यो सांकळी पुरो उज्यान बसमून सगळे तुटून पडचे आनी तांकां सुटका मेळचे, बाउंडेजीस ब्रेक जावचे. ही पुरा स्तुती करतना देवाची कावळ तांणी करपा मागता आसतना पुढच्या सुमाराक तुमी पळयलें, हांगा स्तुती करतना कोगले पुरा बंदपास तुटून पडले, कितल्या लोकांक बरेंपण जालें. एक भयण म्हाका साक्ष दिता. एक भयण होन्नावरांत आसली आनी तिका मस्त वर्सां जावन एक 15 वर्सां जावन पाटीची दूख आसली. आनी पुढच्या सोमारा आमी हांगा मागणें करता आसतना ती हे मागणें आयकताली गय, मोबायलार पळयताली गय. आनी तेन्ना तिका कितेंय तिच्या पाटीन तावन एक सकत भायर सरून गेल्ले बरी जालें गय आनी ती तिचे पाटीची दूख संपूर्ण गूण जाली म्हणटा ती भयण. साक्ष दिता ती. परच्या सोमारा घडलेलें घडीत जायत्या जाणांक परच्या दिसा हिलींग जाल्लें, जायत्या लोकांक बरेंपण जाल्लें आनी खंडीत आजय जाते आसा. ह्या घडये देवाचें उतर आयकत आसतना तुमकां एक एकल्याक पवित्र आत्म्याचे सकत तुमचे थंय देवून येता. ह्या वेळार हिराका बाबा बाबा हिरलाका बाबा शंदर एनॉयंटिंग पास जाते आसा, अभिषेक तुमकां मेळटी आसा, दैवीक सकत तुमचे थंय देवून येते आसा. रिसीव करा. बाबा बाबा रखला बरं शिरलाका बाबा बाबा द मायटी अनॉयंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट वर रका बाबा 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 सगळे बंदपास तुटून वयते आसात. जेन्ना दाविदाक मागता आसतना पवित्र आत्मा ताचे थंय देवून आयलो. तसोच ह्या घडये हे उतार एक तुमचे थंय जारी जाती आसा. तुमी आतां बसून हे मागणें आयकत आसतना तुमचे थंय पवित्र आत्म्याची एंट्री जाती आसा. सकत देवून येता तुमचे थंय ह्या वेळार, दैवीक सकत देवून येता ह्या वेळार. या रखा बाबा बाबा हिरा लखा बाबा हालेलुया दा बाबा 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 मायटी अनॉयंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट द मायटी पॉवर ऑफ गॉड विल कम अपॉन यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. हिरा बाबा रका एनॉयंटिंग पास जाते आसा. जेजू तुमकां ह्या उतराचे एनॉयंटिंग अभिषेक दिते आसा ह्या वेळार. हालेलुया 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 जीसस 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 जीसस. विशेष तुमचे बांदपास ह्या वेळार तुटून पडते आसात. प्रत्येक जावन थोड्या कुटुंबांनी मस्त बॉन्डेजीस म्हळ्यार कितेंगी
प्रॉस्परिटी ना कुटुंबांनी मस्त बेसामानांत कितें म्हळ्यार अडकल्यो जायती अडकल्यो भुरग्यांक शिकपाक अडकल्यो भुरग्यांच्या लग्न जिविताक कितें अडकल्यो सैरीक सामको अडकल्यो असल्यो सगळ्यो बॉन्डेजीस तुटून पडटे आसात ब्रेक्स ते आसात ह्या वेळार हीर बाबा रखल उरदग शंदर बरे करबला रखल उरदग द माइटी अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट पावर ऑफ गॉड विल कम ऑन जीसस और बाबा 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 कुटुंबाचे बांदपास तुटती आसात ह्या वेळार कुटुंबाचे तुमच्या जाग्याचे बांदपास तुटती आसात तुमच्या जाग्यार खंयची खोट्या सत्याचे प्रभाव आनी काले तुमकां धूप आवासा जाल्यार ह्या घडये जेजू सगळें संपूर्ण त्या उच्चान भस्मून उडयता ह्या वेळार हीर बाबा रखल उरदग शील बाबा शंदर बरे करबला रुख बाबा 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 mighty anointing of the Holy Spirit the power of God will come upon you in the name of Jesus Christ या बाबा 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 हिरला कबा सेम जे पवित्र आत्म्याची सकत चेतना दाविदाक मागताना ताचे थंय देवण आयिल्ली सौलाक मागताना देवण आयिल्ली आज तुका ह्या वेळार तत्व अभिषेक दिते आसा देखून आज हें उतर हांवें कांय बरोवन हांगा बसूंक ना म्हाका म्हज्या मोतीक हांगा मागता आसतना आयलेले अभिषेक आयुश्यांत सांग अभिषेक म्हळ्यार कितें हांव म्हज्या भुरग्यांक कशें अभिषेक दिता पळया आनी ह्या वर्सा विशेश जावन पवित्र आत्म्याची कृपा वळटा पवित्र आत्म्याचें बळ पवित्र आत्म्याची सकत हरियकला थंय देवण येता हरियका मनशां थंय देखून आज तुमची सर्ती जावन आसा आज तुमकां अभिषेक करच्या खातीर तुमकां एनॉयंटिंग करच्या खातीर हें देवाचें उतार जावन आसा देखून देवाच्या उतराक कान दिया देवाचें उतार सक्तेवन देखून नव्या सोल्ल्यांत अभिषेक जाल्ले व्यक्ती कोण नव्या सोल्ल्यांत आतां येदोळ मुसर आमी थोडे पोरण्या सोल्ल्याचे व्यक्तीचे अभिषेक आमी पळयले आयकले साऊलाचे अभिषेक दाविदाचे अभिषेक कशे तांकां अभिषेक मेळ्ळे कशें सामुएलान तांकां मागले सामुएल प्रवादी देखून आज नव्या सोल्ल्यांत कोण जावन आसा आनी नव्या सोल्ल्यांत पयले अभिषेक जाल्ली व्यक्ती म्हळ्यार नव्या सोल्ल्यांत पयले अभिषेक जाल्ली व्यक्ती म्हळ्यार मरियमायन अभिषेक जोडिल्ले जेन्ना गाब्रियल बुडवो एक पयल्या अध्यायान कळटा म्हाका लुकाच्या पयल्या अध्यायान गाब्रियल बुडवो मरियेक भेटूंक येता आसतना मरियेचें आनी गाब्रियल बुडव्याचें संभाशण मस्त कित्याक म्हळ्यार तिका त्या विशयान कांय गोत्तूच नासलें खंयचे विशयांत ती कशें एका भुरग्याक प्रसूत जातली कशें भुरग्याक ती गर्भेश जाली लग्न जावना तांचें जस्ट जुजे कडेन करार जाल्लें मात्र आनी पयलें पोरण्या आसलें तुमकां गोत्त आसा कसली रूल आसली जर काजार जायनासली एक स्त्री गर्भेश जाल्यार ताका पात्रावन जिशी मारची शिक्षा आशिल्ली आनी तले पुरो शिक्षा तले पुरो आसतना मरी माय भियेना देवाच्या उतरा प्रमाणे तें जावं म्हणटा आनी पयलें तिका अभिषेक मेळटा एनॉयंटिंग मेळटा गाब्रियल बुडवो जेन्ना मरियेक मुखार आयलो अभिषेक मेळटा मरियमायक आनी तें अभिषेक व्हरून मरियमाय कोणाक दिता एलिझाबेथीक दिता जेन्ना मरियमाय एलिझाबेथीक भेटता आसतना तिच्या गर्भांत असलें बाळ 6 म्हयन्यांची गर्भेस्तीन ती तिच्या गर्भांत असलें बाळ पवित्र आत्म्यान भरता आनी एलिझाबेथीक गर्भेस्त असली स्त्री पवित्र आत्म्यान भरता दुसरी व्यक्ती अभिषेक जाल्ली पळया पयले मरियमाय अभिषेक जाता अभिषेक कोणें दिल्लें गाब्रियल बुडव्यान देवदूत येवन तिका अभिषेक केल्ले देवान गाब्रियल बुडव्याक तिचे पाठयलो आनी दुसरे अभिषेक जाल्ले जेजूचे शिस दमदूताचे कृत्य पुस्तक वाचल्यार आमकां 12वो अध्याय 52 वाक्यां आमी वाचल्यार पूण शिस संतोशान आनी पवित्र आत्म्यान भरले पेंतेकोस्ताच्या दिसा ते पवित्र आत्म्यान भरले नव्या भासांनी उलोवंक लागले आनी पयल्या दिसा पयल्या पेद्रून दिल्ल्या शर्मा वखत 3000 लोक ताच्या मेळींत मेळ्ळे काकोळतू तांकां मेळ्ळे देखून ह्या वेळार पयले दुसरें जावन आसा पवित्र आत्म्यान भरलेले मनीस ते आपोस्तल तिसरें जेजूचे अभिषेक आमी पळया लुकास वांजेल 4 अध्याय 18 आनी 19 वाक्यांत जेजून कसले अभिषेक जोडिल्ले देखून तो क्लियर सांगता इसाया प्रवाद्या मारिफात सांगलेली ती उतरां तो जारी करता लुकाच्या 4 अध्यायांत 18 आनी 19 वाक्यांत देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगड करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला कळ्ळें अभिषेक जेजूक मेळिल्ले एक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगड करचें अभिषेक ताका मेळिल्लें आनी दुसरें बंदीत आसलेल्यांक सुटका दिवचें अभिषेक आनी तिसरें कोवड्यांक दिश्ट दिवचें अभिषेक आनी 4थें दनसतल्या सवकासाय दिवचें अभिषेक
आनी चवथें सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासरांक म्हणटा ताका अभिशेक. ही अभिशेक जेजूक मेळ्ळेले अभिशेक. कळ्या खंयच्या रुपार पवित्र आत्मा जेजूचेर देवान येता. जेन्ना जॉर्डन न्हंयेन सांजुवांव बावतिस्त मारिफात पवित्र स्नान तो घेवंक येता आसतना त्या न्हंयेंत बुडोवन उरता आसतना कसो पवित्र आत्मा ताचेर देवान येता. ते जाल्यार बाप पुता विशयंत उलयता आनी पवित्र आत्मा ताचेर रावता. ते एक जण एक जातात. पळया बाप पूत आनी पवित्र आत्मा एक जावचे पयलें घडीत हें जावन आसा जेजूचें पवित्र स्नान. ते जाल्यार पवित्र आत्माय थंय देवान येता बाप पुता विशयंत उलयता. ह्यो संगती थंय घडटात आनी कळ्ळें अभिशेक प्रेरक आत्मा ताचेर देवान आयिल्ल्या वेळार दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक. कित्याक ग्रेस्त ते जाल्यार देवाचे उतार कान घेनातले आतां जाल्यार ग्रेस्त तली परिस्थिती तांकां आयल्यार मात्र देवाचे उतार ते कान घेतात नाजाल्यार कोण कान घेतात. देखून दुर्बळे आज केल्या रेतीरेंक पुरो पळयल्यार लोक पळया हारी हारीनी येता पूण खोल लोक दुर्बळ लोक जायत दुर्बळ लोक येवन बरें जावन कान घेता जेजू सरशीन. आदले फावटी आमची 3 दिसाची रेती रावली मार्चाच्या 20 तारीख 20 आनी 1 तारीख 20 आनी 2 तारीख 1,500 2,000 3,000 म्हणसर लोक आसलो. पयल्या दिसा 1,000 दुसऱ्या दिसा 1,500 आनी तिसऱ्या दिसा लागीं 3,000 लोक. पुरा खंयचो व्हडलो ग्रेस्त लोक येवना. जेजू तावन भलायकी सोडूंक आयिल्लो दुर्बळ लोक आनी जेजूचे पयले अभिशेक जावन आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक. तें अभिशेक जेजून फर्स्ट अभिशेक. ताचे सेकंड अभिशेक केलें बंदत असलेल्यांक सुटका. बंद नासल्या म्हळ्यार खाली जैलांत असले न्ही. आज राग मोसोर हागें जिद्द स्वार्थ मानाबे थंड पोजडेपण बेबदेपण पानसव ही सगळी ह्यो पुरा सांकळी ह्यो पुरा बंदेत आसात. ओलो लोकांक सुटका दिवच्या खातीर तुका आज देवान विसरून काडला. एका मनशाक तरी तूं आज सुटका दिताय जाल्यार एका मनशाक तरी जाल्यार बंदडे तूं सुटका दिल्या तुकाय तें अभिशेक दिला. जेजूचें कितें अभिशेक पळय हर एका मनशाक बौतिस्म मारिफात आमकां मेळ्ळा. आनी दुसरें अभिशेक ताचें बंदत असलेल्या सुटका. कुरड्यांक दिसत कित्याक कुरडे संवसारांत इतलें बरें देवान रचलां सगळ्यो संगती लोकांनी पळोवन संतोश पावचे म्हणून सृश्टीत आसल्या. जर एका मनशाचे दोळे कुड्डे जाय जाल्यार ताका देवाची सृश्टी पळोवंक जाता गी देवाचो अनुभव करूंक जाता गी. देखून जेजू पयलें कुरड्यांक दिश्ट दिता ताणें पळयचें. आनी जायत्या जाणांक कान केप्पे जातात कान आयकनात. कान आयकना जाल्यार देवाचे उतार परगट जावचें कशें. आमी लास्ट म्हाका दिसता डिसेंबरांत एक रेतीरेक गेल्ले हांव आमी पयस एका हळ्ळेंत पुरा आदिवासी रावसो जागो तो ट्रायब्स पुरा रावतात. आनी थंय फस्ट रेतीरेक येता आसतना पवित्र म्हणटा हांगा मस्त जाणांक तांचे कान आयकना तुमी देवाचे उतार परगट करून कितें फायदो. देखून पयल्या सुवातेर तांचे कान उक्ते जावच्या खातीर मागा. आनी आमी मागोव सुरू केलें. तांचेत 2 बड्डाय 2 कानाक दवरून तांणी मागणें केलें. आमी मागणें केलें. जायते थंय कोण पुरा कान आयकनातले जाले तांचे कान पुरा उक्ते जाले सगळे उक्ते जाले. सगळ्यांनी देवाची मुखार येवन साक्ष दिली. थोडे 8 वर्सां तावन थोडे 10 वर्सां तावन थोडे 1-2 जण जल्मा तावन आयकनातले मनीस सारके जाले बरें जालें. कित्याक म्हळ्यार देवाचें अभिशेक हें देवान सोम्या घेतले खातीर अभिशेक केल्लो. कोणेन ती एकल्यान कान आयकनासतना आसूं नजो कोणेन ते एकल्यान दोळे दिसनासतना आसूं नजो देखून ताचे अभिशेक तले. देखून जेजू आतां तें अजापान अद्भुतां करता. रेतीर वेळार मग्ना वेळार कोणी देवाचें उतर आयकूंक जायना जाल्यार ह्या कान ताचे केप्पे जाल्यार पयलें उक्तें करता जेजू. देवाचें उतर आयकचें ताणें. संवसार ताणें पळयचें देवाची सृश्टी ताणें पळयचें. संवसार पळोवन ताणें संतोश पावचें. देवाच्या सृश्टी विशयन ताणें पळोवन देवाक अर्घां दिचें. अशें देवाचें अभिशेक जावन आसा. आनी कुरड्यांक दिश्ट दनसतेल्यांक सवकासाय आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस प्रसारूंक म्हण ताणें देवान ताका धाडला म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आतां आमी अभिशेक जोडता पूण ते जोडिल्ले अभिशेक कशें होगडायता आमी त्या विशयन आमी जाणा जावया. आनी तिसरी संगत म्हळ्यार अभिशेक आमी कशें होगडायता. एफेसकाराचें पत्र 4 अध्याय 13वें वाक्य एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 13 सांगता अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरले वरवीं आमी अभिशेक जोडता. भावार्थ होगडायल्या वरी आमी अभिशेक होगडायता. दोनी संगती पळया. भावार्थ जोडिल्ले वरवीं अभिशेक जोडून काण घेता. भावार्थ होगडायल्या वरवीं अभिशेक
होगडायता हांव. सामुएलाचें पयलें पत्र 15 अध्याय 11 वाक्य सांगता, हांवें सावलाक राय केलो. सरेस्पर देव सांगता पळय, हांवें सावलाक राय केलो म्हणून म्हाका हाका सुरसुरे बगतात. कित्याक देवान ताणें मागुल्लो, सामुएला मारिफात सावलाक मागुल्लो. आतां देव सुरसुरता. ताणें केल्ल्या पातका खातीर ताच्या अनॉयंटींग ताणें होगडायलें, अभिशेक ताणें होगडायलें. ताचें तें आसलो पवित्र आत्मा ताचें ताण पयस गेलो आनी एक खोटो आत्मा ताका सोदूंक लागलो. आनी साऊल रायाक राय केल्ल्या खातीर देव सुरसुरता. आज म्हाका आनी तुका देवान अभिशेक केला, म्हाका आनी तुका बौतिस्म दिला, म्हाका आनी तुका क्रिस्म दिला. आमकां दिल्ल्या खातीर कांय सर्वेस्पर सुरसुरता गी. तुवें करचीं कामां करनासतना रावलाय गी अशें देवाक बगूं नजो. तुजे विशयन सुरसुरे आसूं नजो. तुजे विशयन देवान संतोश पावचे. हाका हांवें अभिशेक केल्ले, हाका हांवें एनॉयंटींग केल्लें, हाका हांवें बौतिस्म दिल्लो, हाका हांवें क्रिस्म दिल्लो. कित्याक हांवें केल्लें, हांवें कितें ताचें तें केलां. तो बरीं कामां करता, बरें करता म्हणलें एक संतोश पावचे परी आमी देवाक चलाचे, देवाक संतोश पावचे आमचे विशयन. सावलाक राय केलो म्हणून ताका सुरसुरे बगले. कित्याक तो म्हजे तोंड पयस सरला आनी म्हजे आदेश ताणें पाळूंक नात. देवान धाडिल्लें काल्या खातीर राय करणं, सगळ्या परजेक देवा तें हाडचे खातीर, सगळें कितें सैतानाची कोटी पुजा आसतानाच तें हुमठून काडचे खातीर. पूण लास्ताक तोच त्यात सक्तेक वचून देव कितें हांटाळटा त्यो संगती ताणें आपणायल्यो. देखून देवाक राग आयलो, देखून ताका सुरसुरे बगले म्हणटा देवाचें उतार. देखून पळया, सामुएलाचें पयलें पुस्तक 16 अध्याय 14 वाक्य, सर्वेस्पर आत्मो सावलाक सोडून गेलो. होगडायलें ताणें अभिशेक दिल्यार सांगता, सर्वेस्पराचो आत्मो सावलाक सोडून गेलो आनी सर्वेस्परान धाडलोलो एक दुश्ट आत्मो ताका सोदूंक लागलो. दोना भितर एक आमचे कडेन आसाचे. पवित्र आत्मा आसल्यार खोटो आत्मा आमचे लागीं येना, खोटो आत्मा आमचेर आसल्यार पवित्र आत्मा आमकां लागीं येना. अभिशेक पवित्र आत्म्याचे. जेन्ना आमी पातक करता, जेन्ना आमी देवाक दुखयता, जेन्ना आमकां सांगलेलें काम आमी करिना, जर म्हाका गायड करता जाल्यार तें काम कर, हांवें करीचें, देवाक खालतीमान घालीचें, सोम्या तें सगळें चलयता. म्हज्या जिवितांत जेन्ना 2012 इसवेंत म्हाका एक संदेश दिता जेसू आश्रम करच्या खातीर. अयो, हांवें काल म्हजें तें कालें आसा, कितें हांवें करूंक जाता. हांव मस्त बसून एक दीस रडलोय आसा, हांवें कशें करचें आश्रम. म्हाका म्हजे कडेन कालें आसा, एक 10,000 रुपये म्हणजे फायनान्स खंयचेंत ना, खंयचीत म्हाका चड वळख ना, कांय ना. पब्लिसिटी कशें करचें, एक जागो ना, एक घर ना, कालें. एकत म्हजेत कश्ट मस्त आसात. म्हज्या भुरग्यांचें एज्युकेशन जावंक आसा. म्हाका तर रावोंक म्हणलें एक बरें घर ना. हे देशा ल्हानशा कोडक्यान हांव जियेता आमी हांगा. ही पुरो आसून हांव मस्त पटी मागलें सुमें मागलें म्हाका एक ल्हानशें घर बांदूं. हांवें करचें, हांवें सांगचें काम तूं पयलें कर, तुका घर बांदूंक हांव दितां. पळया, आनी असेंत म्हाका दोगां तेगांनी मागीर संदेश दिलो, तूं काले घरा खातीर मागताय. सुमी म्हणटा ताका दुसरें एक घर करूंक मागता. हांवें म्हणलें घर कशें करचें आतां, आश्रम कशें करचें, म्हजे कांय फायनान्स नात. पूण देवान म्हाका अवकाश करून दिलो. एक मनीस मार्गार पडुल्लो कुसून आसलेलो मनीस म्हाका दाखयताले. आखा वर पयलें, म्हजे घर ना, आश्रम ना, कालें करचें, आखा वर. आनी ताका व्हरून क्लीन करून ताका आस्पत्रे पुरा घालो. ताचे उपरांत ओके, ही देवाची खुशी. म्हाका नेज जावन मेळ्ळें पळयतना, तें कुसलें पळयतना, कितें पळयतना 100 मैलां पयस धांवसो मनीस. म्हाका कांटाळो तें, लागीं वचना हांव ताका. पूण देव कितें म्हाका नाका म्हूण सांगता पळय, तेन्ना आमचे ताणू खरयता तो. आनी म्हजें तोंड तेन्ना करयलें ताणें. म्हाका एक घर दाखोवन दिलें, त्या घरा गेलो, तें म्हाका रेंटाक मेळ्ळें. आनी सगळें आमी केलें, स्टार्ट केलें. आमचे कडेन कांय पयशे नासले जाल्यार सगळें आतां 10 वर्सां जावन हे आश्रम चलता. कोण खंय पब्लिसिटी ना, खंय एक आमी हाचे विशयान सांगना, पूण हें सगळें देव चलयता पळया. कालें जाय कितें जाय सगळें त्या प्रमाणे अन्न दिता म्हाका, बागलार हाण दिता जेजू. जाल्यार ताचें काम तो रावयना, हांवें ताच्या कामाक सही केलें. म्हजीं कामां इतलीं आसात. सम्यान म्हाका एक एक्सचेंज ऑफर दिलें, तूं म्हजें काम कर, तुजें काम हांव करतां. 20 वर्सां उपरांत हांवें मागून 20 वर्सां उपरांत म्हजें आश्रम करून हें पुरो सेटल जाल्या उपरांत म्हाका घर बांदूंक एक अवकाश दिलो जेजून. घर बांदून दिलें म्हाका. पळया, जेन्ना देवाचें काम आमी करूंक वेता, आमचें काम देव करता.
देखून पळया आनी एक उतर आमकां मेळटा जेन्ना पळया सर्वे आमी आतां वाचलें सामुएलाचें पयलें पुस्तक 16 अध्याय 14 वाक्या सर्वेस्पराचो आत्मो सावलाक सोडून गेलो आनी सर्वेस्परान धाडलेलो एक दुश्ट आत्मो ताका सोदूंक लागलो आनी तो दुश्ट आत्मो सोदोवचो ताका काडचे खातीर दाविदाक आपूण किन्नारी बाजून स्तुती करून सावल ताचे सांगता रावयता दाविदाक पूण देवाचे विशेष निर्माणे तसो आत्मो काडटा दाविदाक दिता दाविदाक राय करता देखून तूं देवाचें काम करूंक मुखार सरना जाल्यार तुजे ते असले अभिषेक काडटा आनी एकल्याक दिता आनी एकल्या ताणें काम करयता देवाक तुमचो जायचें म्हणून ना दुसऱ्याक करूंक जाता देखून तुका दिल्लें अभिषेक तुका दिल्लें एनॉयंटींग दायकन सांबाळ तुका कितें पवित्र आत्मा सांगता तें काम कर खंयचें जायना म्हूण सांगनाका देव सगळें प्रोवायड करता कांयच भियेनाका तो भावार्थ दवर ते जाल्यार तुजें जिवीत तो चलयता तुजें कुटुंब तो चलयता तुज्या भुरग्यां बाळांक चलयता खंयच्या परिस्थितीक जाल्यार तुका फाटीं हाडटा हे म्हजे एक्सपिरियन्स हांवें सांगचें हांवें अनुभव केल्ले तुमकां सांगचें हांवें कांयच उणें जायना देवा सत्सेन रावलेल्यांक देखून न्यायकर्ताच्या पुस्तकांत सांगता 15 अध्याय 16 वाक्या न्यायकर्त ताचे 15 अध्याय 16 वाक्यान सामसोन म्हळें एक गाडवाच्या खाडकी हाडान हांवें ताच्या मोड्यांची रास केल्या एका गाडवाच्या खाडकी हाडान हांवें 1000 जाणांक जिशी मारल्या एक गाडवाचें खाडकी हाड ताका दिल्ली सकत ताचे दिल्ले सामसोनचे अभिषेक पळया कशें सामसोनचे अभिषेक केल्या ताचे कॅसांक सकत दिल्ली आनी तोय कशें पळया होगडायता पातकांक बरें निती करचे पुस्तकान 16 अध्याय 20 वाक्या तेन्ना ताणें बोब मारली सामसोन फिलिस्ती आयलो तो न्हिदेंतलो जागो जालो आनी चिंतूंक लागलो हांवें येदोळ पर्यंत परत परत केल्ले बरी हे राष्ट्रांय ह्या पावटी हांव म्हाका सुटयतलो आनी म्हजे बांद तुटयतलो म्हूण सर्वेस्परा ताका सांडला म्हूण ताका कळीत नातले जेन्ना ते चेडवाच्या पासान तो सांबाळटा ते ताचे केस काटकन सोडटा ताचें बोळ सगळें कान उडयता आनी ताका सांखळींनी बांदून घालतात हर एक फावटी सांखळींनी बांदून घालता तो तुटोवन उडयतालो आनी सगळें जैत जोडटालो फिलिस्तियां विरोध पूण आतां तो चिंता म्हाका परतेक ती सकत आसा परतेक हांव उडटलो म्हणून पूण ताका कळीत नातलें सर्वेस्परान ताका सांडला म्हणून म्हळ्यार सर्वेस्परान ताचे अभिषेक काडला म्हणून ताका कळीत नातलें होगडायलां ताणें देखून आमी मस्तपटी आमी अलेपऱ्या संगतींनी पडटा अभिषेक आसलेले मनीस खंयच्याय खोट्या संगतींनी पडों नजो दोळ्यांचे लस्त मनशाच्या जिवितांत मारेकार ते म्हाकाय दोसता तुमकांय दोसता हर एकल्यांक दोसता देखून आजच्या विशयान जैत जोडीचे आमी देवा कडेन मागचे देवाची कावकळ कृपा मागचे आमी कशें सामसोंग सिरकायलो पळय सैतानान ताचें बळ सगळें मन उडयलें कशें तो मरण पावलो मागीर पूण लास्टाक देवान ताका सकत दिली एक मागलें ताणें म्हाका एक फावटी सकत दी म्हणून आनी सगळ्यान तेजें बिल्डींग सगळें खांबेत सगळें तुटून पडटा आनी सदां 3000 लोक फिलिस्ती मरण पावता आनी तोय मरता जेन्ना पवित्र आत्मा काडल्यार मनशाच्या जिवितांत कितें जाता सावलाचो पवित्र आत्मा काडलेलो दाविदान पळयल्लें देखून दाविदान पाताक करतना देवा कडेन बक्षान मागलें किर्तन 51 तेजें पळया रोडोवन देवा कडेन बक्षां मागता म्हजे कडचो पवित्र आत्मा काडी नाका म्हणटा कित्याक ताणें पळयल्लें सावलाक दिल्लें अभिषेक ताणें काडटना तो धोळे मुखार आसलो तो पळयल्लें आतां तितली परिस्थिती कोणाक आयल्या दाविदाक आयल्या दाविदानी पाताक केलें तोच दिंबयेर पडून मागता बक्षान मागता म्हजे कडचो पवित्र आत्मा काडी नाका देखून आमी पवित्र आत्म्याचे अभिषेक मेळ्ळेले आमी ते होगडावन जो बौतिस्मा मारिपात मेळ्ळें क्रिस्मा मारिपात मेळ्ळें ते परत होगडाय जाल्यार प्रत्येक दाविदा वरी आमचे जिवितांत रिपेंट जावन ते पवित्र आत्म्याक परत कान घेवचे बरें आमी आनी पळया दाविदाच्या पाताक तुमी वाचूंक जाल्यार 2 सामुएल चॅप्टर 11 वाचा 2 सामुएल चॅप्टर 11 दाविदाच्या पाताक आसा कशें पाताक केन्ना ताचे सरचो पवित्र आत्मा काडटा म्हणटाना तो कसो जागो जालो ताका प्रवाद्यान येवन सांगलें नाथान प्रवाद्यान येवन सांगलें जागयलो ताका पळय तुवें केल्लें पाताक खंय आतां सावलाक देवान केल्लें तशें तूं काय करता आतां तो पश्चात्ताप पावलो आनी आमी कशें फाटीं जोड कान घेवचें मस्त जाणांनी आमी होगडायलां हांवें म्हजे अभिषेक मस्तपटी होगडायलां आमच्या ह्या संवसारीक जिवितांत मस्तपटी पूण ते फाटीं जोड कान घेवंक आमी कितले कश्ट करीचे कोत्ता धर्मार्थ मेळ्ळें तेणें तें आमकां
कितें ते कश्ट करनासतना आमकां अभिषेक केल्ले सोमयान, कितेंच आमी मागिनासतना आमकां अभिषेक केल्ले पवित्र आत्म्यान. पूण आमी व्हड जातना आमच्या ह्या गर्वान, आमच्या ह्या पातकान, आमच्या ह्या खोटेपणान आमी कितले पटी ते अभिषेक होगडोवन घेतला. आतां परत जोन काणगी जाल्यार कितले कश्ट आसात. पूण कितें करचें, ताका सोल्युशन आसा. कशें आमी होगडायल्लें अभिषेक जोन काणगेवचें गे म्हणून सोल्युशन आसा. Acts chapter 1 verse 4 to 5. धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक 1 अध्याय 4 आनी 5 वाक्यां. एक फावटी ते सांगता मेळ्ळ्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतल्या भायर सन वचनाय म्हणून बगार बापान बसयलेल्या देण्याचे तांणी वाट पळयची रावयचे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. वेट फॉर द लॉर्ड. प्रत्येक अभिषेक तुका पाटी दिता म्हणसर राव, भावार्थान राव, वेट कर, माग माग माग, गडबड करनाका, पिसांतूर जायनाका. तुजे अभिषेक प्रत्येक पाटी मेळटा म्हणसर तुका राव म्हणून पळय आपोस्तलांक ताणें ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें त्या बसवणे विशयन म्हजेच तोंडांतले अशें तुमी आयकलां. जेजू तो म्हणटा पळया, जुवावन उदकांतलें स्थान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. पवित्र आत्म्याचें स्थान मेळटा म्हणसर रावा म्हणून. देखून ते 50 दीस मरी मायने आपोस्तल वयल्या रुमांत रावुल्लीं, भियान थरथरतालीं. मरी माय तांकां धैर्य दिताली. जाल्यार ते भायर वचोंक भियेताले. जुदेव कशें जेजूक जिशू मारलें तशें आमकां जिशू मारता म्हणून. कित्याक तांचे थंय त्या जाल्यार पवित्र आत्मा येवन वतलो. जेन्ना पेंतेकोस्ता दीस पवित्र आत्मा तांचेर आयलो, दारें उक्तें करून कशें धैर्यान भायर आयले ते. पवित्र आत्मा आसल्यार मात्र म्हज्या भावा आनी भयणी आमी देवाचें उतार परगट करूंक शकता, खंयचीय बरीं कामां करूंक शकता, कोणाक ते भियेनासतना मुखार वचूंक शकता. आनी दुसरें, पयल्या सुवातेर तूं देवाची बासावणी क्लेम कर आनी माग आनी राव, तुका अभिषेक प्रत्येक देव दिता. दुसरें, रिपेंट. पातकाचे बक्षणे माग. Acts chapter 2 verse 38 सांगता, धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक 2 अध्याय 30 आनी 8 वाक्यां. तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमच्या मदलो हर एकलो आपल्या पातकाच्या बक्षाने जोडच्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. पात कारुडून आतां हो भगवंत आत्मो आमी एक कुमसार जावन बरें एक जिवीत काणयोंक एक व्हरतो आपतो. देखून जायतीं जाणां करिज्मांत एक पाटी कुमसार जायनात. हे करिज्मा प्राजिताचो काळ, 40 दीस उपास मागणें करनगी, आनीकलें करनगी, दान धर्म करनगी, बरीं कामां करनगी, लास्ट कुमसार जायनासतना ह्या भगवंत हप्त्यांत हो हप्तो खंय मनी वचून एक कुमसार जावन ते पवित्र आत्म्याचें देणें प्रत्येक जोन काणयोंक एक प्रयत्न आमी करयेत. प्रत्येक आमी जोन काण घेवयेत. आनी तिसरें, पवित्र आत्म्या कडेन माग. लूक चॅप्टर 11 वर्स 13. लूक चॅप्टर 11 वर्स 13 सांगता, खोटे जावन आसो न्ही तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्याक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. जॉन 4:10 ती आसा, तुमी वाचा. खोटे जावन आसो न्ही आमी न्ही जाणू, आमी कोणी भाग्यवंत न्ही. ह्या संवसारांत कोणी भाग्यवंत ना, सगळे खोटे मनीसच. आनी खोटे जावन आसो न्ही जर आमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू आमी दिता तर बापा लागीं मागता आसतना कितले चड मापान तो पवित्रोत्मा म्हाका आनी तुका दिना जायत. प्रत्येक अभिषेक आमकां दिता तो, पूण वेट. पवित्र आत्म्या कडेन माग, पवित्र आत्म्या कडेन माग. चवथें, आमी पवित्र आत्म्याक ताणेचे पळयार. ताण लागल्यार मात्र उदक पिवंक जाता. ताण लागना जाल्यार कोणाक उदक पिवंक जायना. जबरदस्ती कोणाक बरोवन कांय प्रयोजन ना. जो वांजेल 7 अध्याय 30 आनी 8, 30 आनी 7, 30 आनी 8 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37, 38. कोणीय ताणेला जाल्यार पळया, पवित्र आत्म्या कोणीय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरसीन येवन आनी तो पियोवन दी. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांतान वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. ताच्या काळजान जो कोण जेजूक सत म्हणटा, जेजूचेर भावार्थ दवरता आनी जो कोण पवित्र आत्म्याक ताण येता ताच्या काळजांतान वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. रेफरन्स जावन तुमी वाचयत कीर्तन 40 आनी 2, 1 आनी 2 वाक्यां. कीर्तन 42, 1 and 2. कीर्तन 63, 1 and 2. ह्यो पुरा हाचे विशयन भासावणे जावन आसा आनी 5वें जावन आसा. आमी काल जायचे पवित्र आत्म्याक, पवित्र आत्म्याक काल जायचे, सरेंडर जायचे पवित्र आत्म्याक. तूं कितें करता म्हज्या जिवितांत कर म्हण सांगचें. धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक 5 अध्याय 30 आनी 2 वाक्यां. Acts chapter 5 verse 32. ह्या सगळ्यो घडलेल्या संगतींक
आमी आनी पवित्र आत्मा साक्ष आपणा खाल जातेल्या समेस्तांक देवान असो पवित्र आत्मा दिला. कोण देवाक खाल जातात, कोण पवित्र आत्म्याक खाल जातात, तांकां तो पवित्र आत्मा मेळटा. जर पवित्र आत्म्याक सरेंडर जाताय, पवित्र आत्मा तूं म्हज्या जिवितांत ये आनी तूं कितें करूंक आशेताय म्हजें तावन कर, हांव तुका सोड दितां, म्हज्या जिवितांत कितें जाय तें कर, खंय आपण व्हरताय थंय व्हर, हांव वचूंक रेडी आसां, तयार आसां, तो म्हणटाय जाल्यार पवित्र आत्मा तुका यूज करता. तुज्या कंपाउंडांत रावता, तुज्या घरा भितर रावता आनी तुजें कळ्ळें रिटायर्ड लायफ जियेता आनी करता, संतोष भोगता, गमत मारता म्हणून सांगल्यार पवित्र आत्म्याचे अभिषेक तुका मेळना. आमी सोंडीचे आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याक आमचें जिवीत सोंडिल्ल्या वेळार मात्र असल्यो संगती आमच्या जिवितांत घडटात मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आज अभिषेक म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत आमी समजले. अभिषेक म्हळ्यार कितें आनी प्रत्येक जावन आमी समजले अभिषेक आमी कशें जोन काडून घेवचे आनी नवे सल्ल्यान कितले अभिषेक जाल्ले व्यक्ती कोण, आमी कशें अभिषेक वगडयता, कशें आमी जोन घेवया, ह्यो पूर संगती आमी आज समजल्या. देखून आज तावन आमी हो भाग्यवंत हप्तो मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज तावनूच आमी सुरू करया. आमी पवित्र आत्म्याक मागया, अभिषेका खातीर मागया, आमचें जिवीत समर्पण करून दिवया. सोम्या म्हाका तूं उपयोग कर म्हणून मागा. जेन्ना सोम्याक कत्याक सयत उपयोग केला जाल्यार तुका आनी म्हाका उपयोग करना. कत्याक परच्या आयतार आमी कालचे दिसा पाम संडे जेजू कत्याचेर सोडलो. कित्याक गाडाव पळया, जेन्ना कत्याचेर जेजू सोडलो, जायते तांणी ताळयो हाडून मार्गार घालून तांचे आंतोळण वस्तूर सर आंतोळण मार्गार घालून ताका राय म्हणून स्विकार करतना कत्यान चिंतलें आसता हे पुरो सन्मान म्हाकात म्हणून. कत्तें कांय गर्वान भरलें म्हणना, पूण जेन्ना त्या कत्त्यात हांव जेजू देवलो, कत्त्याक खोटमार मायर घालें. कत्त्याक प्रमुख येतना आंतय जेजू त्या कत्त्यार आसता म्हणसर मात्र कत्त्याक गौरव मर्याद पुरा. देखून तुज्या जिवितांत अभिषेक आसता म्हणसर मात्र तुका गौरव मान आनी मर्याद सगळें तुका मेळटा. जेन्ना तुजें तें पवित्र आत्मा चलता, तुजें अभिषेक तूं होगडयताय, त्या कत्त्याची गतीत पळया. आमच्या जिवितांत तर सोम्याचें अभिषेक कितलें गरजेचें. संवसारांत 4 जाणांनी आमकां वळखचें जाल्यार, संवसारांत आमी एक बरी जिणी जियेचें जाल्यार, संवसारांत आमचें कुटुंब बऱ्या तरेन बांदून हाडचें जाल्यार, घोव बायलांचें जिवीत बऱ्याकान जियेचें जाल्यार, भुरग्यांचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरून मुखार व्हरचें जाल्यार म्हाका आनी तुका पवित्र आत्मा कितलो गरजेचो, कितलें अभिषेक आमकां गरजेचें. सगळी जाणवाय तो दिता, सर्गींची जाणवाय पवित्र आत्मा दिता. जर तुमी जाणवायचें पुस्तक वाचतात जाल्यार कळटा तें कशें जाणवाय उलो मारता. तूं हे म्हजें करशील म्हण, म्हाका तूं उलो मार, म्हाका तूं म्हजो तूं मोग कर. जाणवाय म्हळ्यार पवित्र आत्माचो न्ही. पवित्र आत्मा सगळें प्रोवायड करता ह्या संवसारान. देखून आमी सगळें ह्या वेळार आमी प्रत्येक जावन हो भाग्यवंत हप्तो भाग्यवंतपणान करसून मागण्यांत करसूंक सक्रामेंताचें आराधना बसया. इल्लो वेळ तरी बसया. सदांय मेसाचें बलिदान आमी करया. बलिदानाक आमी या. पर्सनल प्रेयर बिल्डअप करा. पवित्र पुस्तक वाचा. एक भाग्यवंत एक हप्तो इल्लेशें टायम दिया जेजूक आनी अभिषेक परत तुमी जोन काडून घेया. देखून तुमच्या सगळ्या गरजां खातीर आमी मागता. ह्या वेळार सगळ्यो गरजो तुमच्यो कितें आमकां बरोवन घाल्यात तुमी त्योय गरजो तुका समर्पण करून दिता म्हूण. आनी मागता आमी एलिझाबेथ, सेलीन, अनिता, सविता फेरावो, जुलियट फेर्नांडीस, जॉस्पिन रॉड्रिगस आनी जॉसलिन रॉड्रिगस, मिलियाना डिसोजा, महेश लोबो हांच्या कुटुंबा खातीर, लीना लोबो, एंड्रिया आनी प्रशांती क्रास्ता, जेस्सी आनी शायनिंग स्टार, मॉली कुटिनो आनी प्रत्येक जावन आमी मागया. यमनप्पा किवाडी, लॉरन्स डिसोजा, लीना गब्राल, रविना नजरेत, लीना डिसोजा आनी हांच्या सगळ्या गरजां खातीर आमी मागता. तुमच्योय गरजो सगळ्यो सुमयाक समर्पण कर दिया. आनी दैवीक सकत तुमच्या जिवितांत आमकां समेस्तांक अनिल डिसोजा एक बरो जॉब मेळच्या खातीर सगळे तुमचे इंटेंशन ह्या वेळार भेटून दिया. आनी सगळे भाग्यवंत हप्तो आमकां अभिषेक असो हप्तो जावं दी. हर एक कितें इगर्जेंत कार्यक्रम आसात निमाण्या हप्त्याची हर एकाक एटेंड जाया
आनी ह्या वेळार आमी मागता तुमचे खातीर हर एक आमचे कडेन मागोवंक सगळ्या मागता बसल्या होली स्पिरीट इंटरसेस सगळ्यांक आमच्या सगळ्या सबस्क्रायबर कोण पुरो आमच्या टिमांत आसा त्या होली स्पिरीट यूट्यूब चॅनलाक कोण पुरो सबस्क्रायब जाल्ले आसात हर एकल्या खातीर ह्या वेळार आमी मागया दैवीक सकत तांचे ते देवण येवन दी म्हण मागया आनी हर एकल्या तुमच्या गरजांनी उदारपणी सरस्वत देव तुमकां पावोवन दी आनी पवित्र आत्म्याचे अभिषेक आमकां हर एकल्यांक मेळोवन दी म्हण मागया हालेलुया 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 हर गांव तुका जेजू महिमा तुजो गुलाब तुका जेजू अनॉइंटिंग रिसीव करा ह्या वेळार हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या तूं देवण ये हर एकल्यांच्या जिवितार देवण ये पवित्र तुजी दैवीक सकत देवण येवन दी तुजी सकत देवण येवन दी अभिषेक कर हर एकल्याक बापा तांचे बापा पवित्र स्थान मारिफात तांणी केल्ल्यो त्यो बसवण्यो परत त्यो पुरवां फेस्ता दीस प्रत्येक ते बसवण्यो आणि कन्फर्म करता आसतना तुजो पवित्र आत्मा ह्या पवित्र भगवंत आत्म्यान हर एकल्याचेर देवण येवन दी आमचेर देवण येवन दी आमच्या मिनिस्ट्रीचेर देवण येवन दी कोण पुरा समी जेजू ह्या मागण्यान जॉइन जाल्या तांच्या समेस्ता तांच्या कुटुंबात तांच्या भुरग्यां देवण येवन दी आनी आशिर्वाद जोडून दी मागता बाबा मरिये मगाळी माय ह्या सगळ्या कुटुंबा पासत विनंती कर सर संद भक्तान आंजबड्यान दमदुतान भाग्यवंत आत्म्यान मारती रावनो आमचे पासत ह्या कुटुंबा पासत सदांच विनंती करा जेजू तुजी काकुळजांनी कृपा हर एका कुटुंबाने देवण येवन दी आनी हर एकल्याक तुजें अभिषेक परत आमकां दिवन दी आनी परत तुज्या कामांत आमकां वांटेली कर तुजो पवित्र आत्मा आमचेर धाड आनी तो पवित्र आत्मा आमकां तुज्या कुशा प्रमाणे जिवंक जाली कृपा आदार आमकां समेस्तांक लाभोवन दी म्हणून मागता हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड देव बरें करून तुमकां समेस्तांक आनी प्रत्येक जावन आमी तुमकां बरें मागता ह्या निमाण्या हप्त्यांत निमाणा ब्रेस्तार निमाणो शुक्रार हालेलुया शनिवार आनी पास्कांचे फेस्त तुमकां मागता आमी समेस्तांक देव तुमकां धाराळ आशिर्वादांनी भरोवन दी आनी अभिषेक आमकां हर एकल्यांक कितें आमी होगडायलें परत आमच्या जिवितांत तें मेळोवन दी आनी देवाच्या दृश्टेन आमी भाग्यवंत आनी नितीवंत जावंक जाय कृपा आदार सरेस्पर देव आमकां म्हाका आनी तुमकां समेस्तांक फावो करून दी म्हणून मागता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जावन ह्या वेळार जेजून शिकलेले मागणी आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगाता श्री आमतेर तूं सुदेव आनी सुदैव फळ जोगशेन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तर समेस्तांक देव बरें करूं बरी रात तुमकां मागता समेस्तांक गुड नायट.